या युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब स्थापन करून खूपशे भुरगे एकठांय येऊन खूपशे वाठारांत काम करतात आणि काम करताना एकूच विषय त्यांचो असा की खंय तरी तरणाट्या भुरग्यांक खंय तरी एक पावल दिवपाक जाय आणि हे करता तेन्ना जेन्ना हांव पीडब्ल्यू मिनिस्टर जालो आणि ऑलमोस्ट 1 वर्स 6 महिने 8 वर्स 7 महिने पीडब्ल्यू मिनिस्टर असताना ऑनरेबल सीएमाच्या मान्यतेन एमएलए डेव्हलपमेंट स्कीम केली। एमएलए डेव्हलपमेंट स्कीम जसे एमपी डेव्हलपमेंट फंड आसा तसे एमएलए डेव्हलपमेंट स्कीम केली आणि हे एमएलए डेव्हलपमेंट स्कीमी भितर हितू ह्यो गोष्टी आमी कुडचड्या मतदारसंघात 9 कामां घेतल्या। तितले म्हाका दिसता बाकीचे ऑर्डरी घेतलेल्यो आसा काम चालू करूना पयल्यांतले पयले काम हे युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचे आमी भूमी आज फाउंडेशन स्कूल घातलो आसा। आज वाठारांत ब्रह्मा देवस्थानाचे ते हॉल आसा तशेंच आमचे ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट आसा ही मागीर आमी करीत रावतले आणि हे सोशल ऑर्गनायझेशन हे पैसे घेऊन काम करपाचे ऑर्गनायझेशन न्ही हे डोनेशन मेबी आमच्या सारखे तुमच्या सारखे बरेपणान लोकांकडे घेऊन लोकांक हेल्प करपाचो हो क्लब तेन्ना हे क्लबाक हांगा लायब्ररी स्थापन करून तिथे युजर बी आसचे हिंगा कंप्युटर जेन्ना कोणाक यूज करपाक जाय प्रिंटर यूज करपाक जाय मेबी प्रिंटिंगाचो कॉस्ट बी घेवंक शकता पूण हांगा फॅसिलिटी जी जातली ही हे वाठाराच्या लोकां खातीर आनी सरावंडींग वाठाराच्या लोकां खातीर आणि तेन्ना जेन्ना हो प्रपोजल म्हजे कडेन येयलो हांवें ताका मान्यता दिवन सीएमा कडेन करून आज ताका वखद दिवन आज उमेश नायक हो 69 लॅक्साचो प्रोजेक्ट 4.2% एबव हो आज आमी पांयभरणी केल्ली आसा। आज हे सांगता तेन्ना परतून एक ऑनरेबल सीएम आज पीडब्ल्यू मिनिस्टर आसा ताका थँक्यू म्हणटा ताचें नांव घातला तो हांगा पावना पूण म्हाका दिसता तेणे आमचे युवा स्वराजाक बरेपण आसा तेणे ऑलरेडी तांकां फाउंडेशन म्हटलेलें आसा आणि इतलेंच मागता की आमची बाकीची कामां जी ब्रह्मा देवस्थान वा बाकीची ओपन स्पेसीस 8-9 कामां आमी ह्या मतदारसंघात घेतल्यात सो अशें करून गोंयभर अशें एमएलए डेव्हलपमेंट फंडाक कामां चालू आसा। मूर्ती लहान पण कीर्ती महान जातसो आमचो प्रतीक बाब कित्याक तुमी जाणा आसतले प्रतीक बाब कसो एक्टीव काम करता ताजे वांगडी सगळे हो ग्रुप ताचो युवा स्वराज कल्चरल स्पोर्ट्स क्लब हो आनीक फाउंडेशन घालता आपल्या ह्या वाठारा भितर खूब खोस बघता कित्याक एक वाड्यार एक जीम एक लायब्ररी अशें इन बिल्ड सगळे ह्या बिल्डिंगे भितर येतले ताचो लाभ आमचे जे गुजरकार आसा जे वाड्यावयले लोक आसा ते घेतले म्हणजे कित्याक हांगा लागीं लायब्ररी ना लायब्ररी मातशी पयस आसा लोकांक ते वचपाक त्रास पडटा तरी पूण एक बरी स्टेप घेतली आसा आणि ह्या आतां सगळे फंक्शनाक म्हाका दिसता सगळ्यांक चड हांव देव बरो करता म्हणजे असं निलेश काब्राल कित्याक ताचो एमएलए एलईडी फंड तातूंतल्यान हो प्रकल्प साकार जाता। आमचे कंप्युटर सेंटर लायब्ररी एका रुपाच्या अंडर जावची हो तो विचार आणि हाका तुमचो साथ लागलो तो आमचा निलेश काब्राल सर तांकां सगळ्या गुजरकार वतीन म्हणजे वाठाराच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आणि ह्या प्रोजेक्टाचो तुम्ही आयज सुरवात केल्या आणि बेगीनचे बेगीन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावन हाचो लाभ आमच्या सगळ्या गुजरकारांक लाभचो अशा देवा कडेन मागता आणि सगळ्यांना परत एकदा अभिनंदन करता आणि आमी दोन उतरां घेवपाक देव बरें